एक चेरडान जेल्लेले 3 महिन्यांतुची सकटाने निमगुचे एक सामान्य प्रश्न कसं म्हळ्यारी चेरडान तोंडा पडून हास्यासूर केलवे म्हण तशीची ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ उपरांत चेरडू उमती पडलिवे दांत इलावे म्हूण निमगुचे ते सन्न सन्न दोनी दांत इल्लेले चेरडान हास्चे पळोवचेची एक दुसरेची आनंद ದಂತಾಚೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕೋರ್ಕ ಜಲರಿ ते सनपणे सुकूनची प्रारंभ जावक तेद मात्र ते चरडाले हास उज्ज्वल जावन असता आणि सगळे जीवन पर्यंत चांग रीतीर असता दंताची निगा ताजे सामान्य समस्या आणि ताजे उपशमन कशी म्हूण सांगून आज आरोग्य भाग्याचे 54 पाख्यान 54th एपिसोड गॉड हसणे निरोगी दांत आरोग्याची वाट स्वीट स्माइल्स टुवर्ड्स अ हेल्दी लिव्हिंग अँड डेंटिस्ट्री. नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांक स्वागत. आजी आमगेल संगात भासाभास करू आयल्यांची कोडियलाचे पीडोडॉन्टिस्ट म्हळ्यारी चेरडूवाले दंताची तज्ञ डॉक्टर अनुपमा नायक. डॉक्टर अनुपमा तुमकां पाख्यान स्वागत. डॉक्टर अनुपमा नायक हांणी तांगेले BDS आणि MDS AJ इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्सेस हांगसावन फावो करून प्रस्तुत तांणी डिपार्टमेंट ऑफ पिडियाट्रिक अँड प्रिव्हेंटिव्ह डेंटिस्ट्री MCODS म्हळ्यारी मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल सायन्सेस कोडियल हांगा तांगेले सेव दिता आसाची. डॉक्टर अनुपमा आते चेरडूवाल दंताचे डॉक्टर म्हळ्यारी चेरडूवाल दांत मस्त सनसन असता गे सकड़ा केस गोत आशिल्ले विषय जाल्यार आते चेरडू म्हळ्यारी ते खंयचे प्राय असता म्हळ्यार तुमी एक पिडोडॉन्टिस्ट जावन खंयचे प्रायाची चेरडूवां पळयताची. यूजुअली पीडोडॉन्टिस्ट म्हळ्यारी चेडू जल्लल असून आता दांत विषय मात्र न्ही वर्लल गम्स तांगेल कशी क्लीन दवरचे विंगड कसने विंगड हॅबिट्स असला ताजे करेक्शन सो ते सान प्राय असून स्टार्ट जाता. सो जल्लल चेडा असून स्टार्ट जावन अप टू एक 13 इयर्स ताई पळयताचे आमी. सो त्यांना प्रायमरी तीथ म्हळ्यारी दुद्धा दांत ते युजुअली 2 वर्स म्हणटना दुद्धा दांत येवन असता चेडूवांक. सो अप टू 6 इयर्स दुधाचे दांत असता. मागीर 6 इयर्स म्हणटना मिक्स डेंटिशन म्हणून सांगताचे आमी. 6 टू अप टू एक 12 इयर्स ताई असता त्यांना परमनंट दांत येवचे दुधा दांत पडचे परमनंट दांत असता त्यांना. सो अप टू 13 इयर्स ताई आमी चेडूवाले दांताचे नावे ओरल हेल्थ आणि पळोवन घेता. म्हळ्यार तुम्ही एक जल्लेल चेरडो आसून एक 13 वर्स ताई चेरडू तुमगेले डिपार्टमेंटान तू अंडर येता म्हूण सांगचे. आते जल्लेल चेरडूवांक पळयल्यार तोंडा कशी दांत आसना जाल्यार एक 7 महिने 8 महिने म्हणटना एद्राचे दांत येवचे सुरू जाता. तशी चिकेची प्राय चड जाता एक 1.5 वर्स म्हणटना चिके चेड म्हणटना तांकां दांता दाट येवचे सुरू जाता. जाल्यार ಕೆಲವು चेरडूवांक कसं जाता म्हळ्यार दाट येताची म्हळ्यार एक 1.5 वर्स म्हणटना दाट येताची जाल्यार एद्रा दांत येवयना त्या तांकां जीवन पर्यंत तांगेले एद्रा दांत येना. हे अशी कसाले जाता. ताका सुमार कारण असं कसं म्हळ्यार एक जेनेटिक म्हणटाचे म्हळ्यार फॅमिलीन तसन कसने हिस्ट्री असल्यारी आनम्माक नावे आज्जा कोणाकी फॅमिलीन तसन हिस्ट्री असल्यारी एक दांत ना नावे 2 दांत ना. सो चेडूवांके युजुअली हेरिडिटरी म्हणून ते तशी जेनेटिक कॉसांतू यानानातील असता. नावे कसं जाता म्हळ्यार ಕೆಲವು विटामिन D डिफिशियन्सी असल्यारी म्हळ्यार विटामिन D कॅल्शियम एब्झॉर्प्शनाकनी जावका जाता. सो तशें जाल्यार निमकी त्या डिफिशियन्सी असल्यारी एक एक वेळा दांत यानानातिले असता. नावे कसने हार्मोनल इश्यूज नावे थायरॉइड प्रॉब्लेम असल्यारी तसनंतूय हायपोथायरॉइडिझम आणि असल्यारी युजुअली दांताचे इश्यू असता. नावे ಕೆಲವು कसं म्हळ्यार कसने सिंड्रोमिक आणि असल्यारी आता डाऊन सिंड्रोम तसननी असल्यारी तंतुई दांत नातील असता. एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया म्हणून अनेक एक असता. सो तंतनी कसं जाता म्हळ्यार चेडूवा एक जेव 2 दांत मिसिंग असता. नावे ಕೆಲವು जन कशे असता म्हळ्यार एनोडॉन्शिया म्हणटाचे म्हळ्यार दांत नातील असतात. सो नॉट नेसेसरी ते प्रायमरी डेंटिशनांतू तशें असता म्हणून एक एक वेळा परमनंट डेंटिशनांतूय असता. म्हळ्यार तांगेले ते गमजा मुळांतू दांत आस म्हणटाची तर तांगेले कसल चेरडूवाले गमजा मुळा दांत असता की
त्या पळोवच्याक एक एक्सरे न्ही काण आनी फर्स्टाक आमी कन्फर्म करूं का म्हळ्यार सीदा असं की ना म्हणून तशी सांगू जायना सो फर्स्ट एक एक्सरे काणू पळयताची आनी फ्यू त्या हिस्ट्री आनी घेवका म्हळ्यार आनम्माले कसं न्ही प्रॉब्लेम आशिल्लो तशें न्ही म्हणून त्या फुडेचे हिस्ट्री आनी घेवन मागीर एक्सरेन तांकां कळटा ओपीजी म्हणून एक एक्सरे असता तांकां कसं म्हळ्यार फुल तुमगेले मॅक्सिलरी आनी मॅन्डिबुलर दोन्ही वैर्स आनी तो गुजोचे पुरा ते दांता स्ट्रक्चर कशें असता पुरा त्या तसन एक्सरेन तू कळटा सो तेन्ना आमकां कळटा म्हळ्यार जल्लल तशी चेडू आल्या त्या भितर असून टूथ बर्ड्स आनी म्हणटाची सो दांताचे ग्रोथ जत्त असता फॉर्म जावची जत्त असता तितलं म्हणटनाची सो आमकां ते एक्सरेन तू सम क्लियर कळतं कसं म्हळ्यार परमनंट दांता टूथ बर्ड असवे नावे मिल्क टीथाचे टूथ बर्ड असवे कशी कितले काळान ती येवचे साध्यत असता म्हणून आता तुम्ही त्या एक्सरे कान पळयतना तांचो टूथ बर्ड आसा म्हूण जाल्यार त्यात आपणीतल्या दांत भायर येता की नाही तुम्ही कसले सर्जरी जो काडका पडता भायर यूजुअली सಣ್ಣ चेडवान कसं जाता म्हळ्यार येता ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಂಟಿಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ನಾವ್ ಏಕೇಕ್ ಒಳ ಗಮ್ಸ್ आणि ಸ್ವಲ್ಪ दाट असलारी त्या दांत येवच्याक कष्ट जाता सो आम्ही कसं रेकमेंड करची म्हळ्यार एक वेळा अशी ಸ್ವಲ್ಪ गम्साक एक्सरसाइज करका अशी बोटान तू ಸ್ವಲ್ಪ मसाज अशी कर न्हू तेन्ना ते दांत येवच्याक हेल्प जाता नावे पక్కన आनीके दाट असलारी त्या एज क्रॉस जातरी आनीके ये न्ही जाल्यारी सर्जरी करीत सर्जरी म्हळ्यार काय ना व्हड विषय न्ही एक सान एक जस्ट एक कट कर न्हू ताका एक येवच्या वाट दिवन सोडचे तितलेच त्या दांता बड्ड असल्यारी अशी सर्जरी कोण करू जाता पక్కన दांता बड्ड नासल्यारी तांकां मागीर डेंचर दवरका वय ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯಂತೂ त्याच्या आम्ही सेट नी दिवेत नावे फिक्स अशील सेट दिवेत नावे कान घालची तसन सेट जाल्यारी चेडवां दिवेत इता म्हळ्यार एस्पेशली वेरची दांत आनी चेडवांक सಣ್ಣ प्रायंत तांकां स्पीच डेव्हलप जाता सो तुम्ही सुमार उलयतना न्ही ल तसन आनी उलयतना वेरची दांत त्या टंग वेरची दांताक लागूका सो नावे ते तांगेले उच्चारण आनी पळया स्पष्ट असना सो त्या सान प्रायंतूय पక్కన दांत ना जाल्यारी असन रिप्लेस कर न्हू सेट नी घालेत फिक्स घालेत नावे कान घालचे तसन कंचे सुलभ जाता कंचे मेंटेन करू आनी जाता चेडवांक तशी घालून सोडेत जाल्यार असल एक समस्या येना तशी पळोवन घेवच्याक म्हळ्यार फुडेंच कसले ट्रीटमेंट आसा की ताका न्ही मागीर कळची ते चडते मागीर कळटा बट ड्युरिंग प्रेग्नेन्सी जाल्यारी आवसून लायक कसन हेल्दी फूड फूड खावचे हेल्दी डायट फॉलो करका आणि कॅल्शियम सप्लिमेंट्स तसन आनी घेतलारी बट ಕೆಲವು जेनेटिक इश्यूज असलारी ते काही करू जाय करू जाय आता तुम्ही उलयता सांगल्या प्रायमरी टीथ आणि परमनंट टीथ म्हणून आता हे प्रायमरी टीथ आणि परमनंट टीथ म्हळ्यार कसं जालें आणि ताजे व्यत्यास कसं म्हणून आमगे वीक्षक सांगता ओके सो आमगेल जीवनांतू केन्ना एक दोन सेट दांत असता कसं म्हळ्यार फर्स्ट येवच्याक प्रायमरी टीथ म्हणटाची म्हळ्यार दुद्दा दांत म्हणून त्या युजली चेडवांक एक 6 महिने म्हणटना येवच्या स्टार्ट जाता फर्स्ट तोग्गूच्या येदूरची दांत ताका मॅन्डिबुलर इन्सायझर्स म्हणटाची सो त्या तोग्गूची येदूरची दांत फर्स्ट येता युजली 6 to 7 months म्हणटना येवच्याक स्टार्ट जाता ह्या प्रायमरी डेंटिशन युजली from 6 months to up to 24 months नावे 2 years ताई या प्रायमरी डेंटिशन असता सो युजली प्रायमरी डेंटिशन अंतू चेडवांक 20 दांत असता वैरी 10 दांत आणि तोग्गू 10 दांत सो टोटल 20 दांत मागीर 6 years आणि म्हणटना मागशीची दाढी येवच्या स्टार्ट जाता परमनंट आणि येदूरची तोग्गू दांत वचून परमनंट दांत येवच्या स्टार्ट जाता ह्या युजली 6 yearsक येवच्या स्टार्ट जाता सो तेन्ना अप टू 13 years ताई मागशीचे दाढी वच्चे दुद्दा दाढी त्या वचून मागीर प्री मोलार्स येवच्या स्टार्ट जाता मागीर सेकंड मोलार सो परमनंट डेंटिशनांतू आमकां युजली 32 दांत असता ते परमनंट डेंटिशनाच्या दांताक आमी चड जागृती करता म्हणून म्हणटाची बट ताजी पुडताय चेडवाले दांताक ट्रीटमेंट नाका म्हणून सांगची जन्म तसची तुम्ही कसं म्हणता हाजे विशीं त्या आत्ते सुमार जनाक तशी आसा कोणे पळय डीप केरीज आसा चेडवां दांता दूख आसा यो या काडलारी जावेत कशी दुद्दा दांत न वचून परमनंट दांत येता म्हण बट हांव सांगची जाल्यार ना ते तशी न्ही कित्याक म्हळ्यार दुद्दा दांतय मस्त इम्पॉर्टंट आतां दांत किडी कावून
काढली जाल्यारी ताजे निमती वरलल प्रॉब्लेमय मस्त आसा. आता मागशी दांत त्या स्पेस म्हूण मागशी दांत येदूर येता. सो तेन कसं जाता त्या परमनंट दांत येवच्याक मस्त गॅप असना ते. सो ताजे निमती दांत इम्पॅक्ट जावन भितरी असता. सो तसन प्रॉब्लेम आनी मस्त येता आनी जो ग्रोथ जावच्याक ताका पूरा परमनंट डेसिड्यूस तीत नावे मिल्क तीत मस्त अगत्य आसा. आता हे एक सान चरडाक म्हळ्यार एक पहिली दांत साधारण कितली प्रायर येता म्हळ्यार 7 म्हयन्यार साधारण एक सामान्य जावन येता ताजे पयशे फूड आयलेले केसीस आसली तुम्ही पळयला आसा ताका आमी नेटल टीथ नियोनेटल टीथ म्हूण म्हणटाची. युजली जल्लल चलडाकय ಕೆಲವು चलडांक असता. एक तोग्गूची दांत येवन असता नावे विदिन 30 days पळय जल्लल तशीची येवचेय असता ताका नेटल नियोनेटल टीथ म्हणटाची. सो तशी पक्कन आयलारी प्रॉब्लेम तश कसं ना बट एक वेळा चेक करका जाता म्हळ्यार पक्कन शार्प दांत असवा नावे दांत ಸ್ವಲ್ಪ लूज असवा म्हळ्यार समज सपोर्ट की ना की दांताक म्हूण पळोवका म्हळ्यार एक वेळा फीड घेता असतना पक्कन ते दांत लूज असलारी ते चोक जावचे चान्सेस आसा नावे ब्रेस्ट फीडिंग वेळारी ताजे निमती घाय आनी जावची चान्सेस आसा. सो त्या एक चेक करका जाता नावे पक्कन समज तश कसने प्रॉब्लेम ना जाल्यारी काय काय कोरका काय करका म्हूण ना तशी असतात तशी असता. तशी वग्गी आयलेले दांत वगी वत्तगी पोण वत्तगी वग्गी युजली तशी जावका म्हूण ना ಕೆಲವು ಅಂತೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಸ वाडा सांगू जायना म्हणून म्हणते इता म्हणल्यारी इवन दांत येवचे ಅಂತೂ कसं म्हणा आम्ही आता 6 months ಅಂತೂ येता म्हणटाची बट आता ऍक्च्युअली पळोवच्या गेल्यारी एक रेंज आनीक एक 6 months to 1 year म्हणलेत म्हळ्यार ಕೆಲವು चेडूवांक 6 महिन्यांत येतले ಕೆಲವು जनाक चेडूवांक 1 वर्ष नंतर येतले. सो तशी असताना कसं जात म्हळ्यार तांगेल वचून परमनंट दांत येवचे त्या डिले असता. त्यामुळे एक एक चरडाल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड म्हणून म्हणते ओके पयली दांत येताना एक सामान्य जावन आमी कसं समस्या पळयताची म्हळ्यार एक चरडा उदकडी जाता त्या टायमारी ते उदकडे दंता निमित्त जाल्ले म्हूण सांगचे एक मिथ्य आमगे लोकांत प्रचलित आसा जाल्यार एक फर्स्ट दांत येताना कसं पुरा एक सिम्पटम्स असता या कसं समस्या जाता चेडवांक या मस्त इम्पॉर्टंट ऍक्च्युअली ता म्हणल्यार युजली ती थिंग म्हणटा त्या चेडूवाले दांत येवची वेळारी त्या चेडूवांक कसं म्हणल्यार मस्त इरिटेबिलिटी म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ क्रांकी जावचे रडचे उश्टी चड देवचे आनी उदकडे कशी म्हणल्यार ते चेडूवान त्या दांताचे तन इरिटेशन जाता असता तांकां गमजांत सो ताजे निमती कसं जाता मिळलेल आनी काण तोंडा घालून चापचे असता सो ताजे निमती उदकट जावचे चान्सेस असता बट या पुरा सिम्पटम्स रॅशेस जाता म्हणल्यार उश्टेनी चड आयिल निमती तांकां लिप्साचे अराउंड रॅशेस येवचे दुखीशी असता सो कसं त्या टायमान कसं करेत म्हळ्यार चेडूवांक ती तरांनी म्हूण मेळटा कसं गट्टी चापची म्हणके सो ती तरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार तुम्ही चंदकन क्लीन करून दवरका म्हळ्यार त्या चेडू चापत असताचे नावे कसं वेजिटेबल्स लायक कॅरेट तसन कसं तांकां चीव करूक दिवेत तेन्ना ते ಸ್ವಲ್ಪ गमसा एक्सरसाइज जाता आनी त्या इरिटेशन आनी कसं असेल ते होऊन जाता. तशीची कॅरेट आणि दित्तान ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन सुनूची करका जाता शी चेडू सोणू तशी करू जायना तसं त्या तुम्ही त्यात दाखयलेल्या स्लाइडान त्या चेडू कितली चंद असं म्हळ्यार ताका 2 दांत मात्र दाखोवन त्या चेडूला 2 मोकोरी आमच्या तितले चंद असते चेडू युजली सन्न चेडू आता 2 दांत येईल त्या पळोवच्या त्या स्माइल करची पळोवच्याक भारी खुश ओके तशी आता त्याच्या टायमारी म्हळ्यार एक दांत येवचे वेळारी चेडू ब्रेस्ट फीडिंग करता असता त्या ब्रेस्ट फिडिंगा निमित्त चेडूला दंताक कसले हानी जावची हाक युजली आम्ही नर्सिंग बॉटल केरीज नावे अर्ली चाइल्डहुड केरीज म्हणटाची या जावचेची ब्रेस्ट फीडिंग निमती बट ब्रेस्ट फीडिंग कॉज म्हणणे कसं जात म्हळ्यार रात्री चेडा निदतना आवसू फीड दिता असता आणि चेडू कसं करता फीड घेताची निदता सो तोंडांतू ते मिल्क आशिल्ले ते तशी असता सो ताजे निमती कसं जाता ते दूध दंताक लागून ताजे निमती कॅविटी जाता या युजली त्या ब्रेस्ट फीडिंग टायमांतूची जावचे कसं जाता म्हळ्यार तेन्ना वेरची दांत मागशी दांतनी कॅविटी जावन असता बट त्या टिपिकल फीचर तुम्ही पळयलारी ತೊಗ್ಗು ದಾಂತನಿ ಎದುರ್ಚಿ ದಾಂತ ತೊಗ್ಗುಚೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎದುರ್ಚಿ ದಾಂತ त्या किडी खाऊन असना या नर्सिंग बॉटल केरीज नावे अर्ली चाइल्डहुड केरीज ಅಂತ टिपिकल त्या फीडिंग निमती जावचे बट हाजे निमती तुम्ही फीडिंग करून जा म्हणून ते तशी जायना कसं म्हळ्यार
पिडियाट्रिशियनांनी रेकमेंड करचे अप टू 2.5 years ताई ब्रेस्ट बरं, फीड बरं. करका म्हणून. आणि ब्रेस्ट फीड व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्च्युअली इवन सण चेडूआ कसं जातं म्हळ्यार नॉट जस्ट ॲज अ ग्रोथ बट तांगेले जॉ ग्रोथ आके व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रेस्ट फीडिंग कसं जातं म्हळ्यार फीड घेता असताना चेडूआ तांगेले मसल्स आणि तुम्ही Strong पळयला रे जाता. त्या गाल ಹೊಡೋಡ್ असता. ಮಿಲ್ಕ್ ಸಕ್ಕ ಕರ್ಕ ಜಲರಿ ತಂಗೆಲೆ गालनी समतांनी एक्सरसाइज त्या फुल करची म्हणके करका सो ताजे निमती जॉके प्रॉपर एक्सरसाइज जाता आणि टंग पोझिशन आहे नातला टंग तांगेल युजली वेयर असतानी तांनी गिळताना आणि तुम्ही पळयला री टंग येदूर कर आणि गिळताची सो युजली त्या टंग पोझिशन समजाता सो ब्रेस्ट फीडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम बर्थ नॉट जस्ट हेल्थ पॉइंट इवन ओरल हेल्थ पॉइंट अंतू ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टंट सो फीडिंग करचे करका जाता बट कसं करेत म्हळ्यार रावसून त्या फीड कन जातरी चेडडांनी जाताना एक जस्ट सॉफ्ट कसने अवंगल तक ಸ್ವಲ್ಪ वल्ली करच्या वल्ली करनु फीड जातरी चेडडांनी जाताना गम्स आणि क्लीन करचे ताजे ಒಟ್ಟು आणि नावे दांत पक्कन आयला तितल भितरी दांते क्लीन कन सोडका टॉपिकल केअर घेतल्यार तितली पावत Yes, केल्यार yes. म्हणून म्हणचे आणि नाणेतना युजली त्या गम एक्सरसाइज आणि करका जाता अशी बोट्टांतूची तांणी क्लीन केल्यार गस्टिला जाल्या नावे निदताना वल्ली अंगठी करनु चंदकन पुसून घेतल्यार जाल्या या डेंटल केरीज या दांत किडी खावच्याक दुसरे कसं पुरा कारण आसा मल्टीफॅक्टोरियल म्हणतात ताका म्हळ्यार जस्ट फूड म्हूण मात्र न्ही सुमार कारण असतं ताका एक फूड मागीर आनीक कसं म्हळ्यार आमगेल्या तोंडांत असचे pH म्हळ्यार सलायवा आमगेले उश्ट्याचे pH आणि त्या इतले टायमान तू ऍक्ट करका म्हूण आसा सो ताजे निमत्यानी कॅविटी जाता सो फुड्डांतू कशी असता म्हळ्यार सुमार कारण आसा फुड्डांतू एक स्टिकी फूड म्हणटाचे आमी म्हळ्यार खंयचे अंटून असतं पळय फूड त्या खाल्ल्यार ताजे निमती कॅविटी जावचे म्हूण असता नावे फ्रीक्वेंट कन्सम्पशन ऑफ फूड म्हूण आतां केलो चेडू तुमी पळयल्यार खाता असता मध्य मध्य येवन निमगीत असताची भूक जाला कसं खावच्या जावका म्हणून नावे खेळता असताना कसं खावचे सो तेन्ना कसं जाता आमगेले उश्ट्याक सलायवाक एक पर्टिक्युलर pH म्हूण आसता ते युजली आल्कलायन असता आल्कलायन असताना कसं जाता म्हळ्यार कॅविटी जावची साध्यते आसना तेन्ना सो खाता असताना युजली आल्कलायन आसून एसिडिक pH जाता क्रिटिकल pH म्हणटा ताका 5.5 म्हूण आसता ते क्रिटिकल pH सो ह्या pH पाशी उणी गेल्यार तेन्ना एसिडिक जावन आसतना ताजे निमती कॅविटी जाता त्या प्रायाचे एक साधारण एक 3-4 वर्ष या स्कूला वची चरडू वाले तुम्ही एक दांत पडल्यार चढती जाल्यार एद्राचे दांत पुरा किडी खावन असता पुरा दांत काळी जावन असता पक्कन हांव त्या सांगता कसं म्हळ्यार त्या कशी मिल्क टीत नव्हे त्या कशी पोण वत नव्हे तांत कसं जल्ल्या म्हणून हांव ಸ್ವಲ್ಪ मस्त ताजे केअर घेना मस्त अत्या तसल चरडू वाल म्हळ्यार डेंटल केरीस या दांत किडी खावची फूड आहे कसले आमकां एक सिम्पटम्स या दिसता की ताजे कसं लक्षण दिसता की फर्स्ट आमका व्हाईट स्पॉट लिशन्स म्हणटाची त्या घरांत ऍक्च्युअली पळयल्यार कळना कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ दंताचे एक दवे दवे स्पॉट अशी असता दंतांत त्या फर्स्ट स्टेज ऑफ डेंटल केरीस त्या उश्टी ताजे दंता वयर लागून असतना युजली कसं जाता म्हळ्यार घरांत आयडेंटिफाय करू जायना सो डेंटिस्टा लागीं आपोवन हाडटना तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आमी ते आमगेला 3-way सिरिंज आनी म्हणून केलो इन्स्ट्रुमेंटांनी असतात आनी तो दांत ड्राय करतना तेन्ना व्हाईट व्हाईट स्पॉट दिसता त्या व्हाईट स्पॉट कसं म्हळ्यार त्या फर्स्ट स्टेज ऑफ कॅविटी सो त्या स्टेजान तूच ऍक्च्युअली आपोवन हाडल्यार आनी आयडेंटिफाय केल्यार या प्रिव्हेंट कर येत रिव्हर्स कर येत ऍक्च्युअली कसं म्हळ्यार ताका फ्लोराईड म्हणून असता त्या फ्लोराईड युजली कसं करता म्हळ्यार कॅविटी जावचे प्रिव्हेंट करता सो ह्या फ्लोराईड वार्निश नी म्हणून मेळटा सो आम्ही क्लिनिकांतू त्या घालून सोडल्यार कॅविटी आशिल्ल्या ते तेची स्टॉप जाता त्या फ्लोराईड वार्निशा विशयानी पुरा आमी चिके मुखारी याची उपाख्यानांत पळया जाल्यार हाजी प्रिवियस स्लाइड आमी पळयल्यार दंताचे डीके प्रोग्रेशन ऑफ डेंटल डीके म्हळ्यार कशी ते चड जाता वता दांत किडी खावचे म्हण हाचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ सांगता आमगेल्या विक्षका ते सकलचे फोटो पळयल्यार समज कळू पुरो आमकां म्हळ्यार सुलभ जाता अर्थ जेवच्याक वय तांत तुम्ही फर्स्ट पळयल्यार दांत करेक्टच पळया कसं कॅविटी नातील सो युजली कॅविटी फर्स्ट स्टेज हांव सांगेन म्हणजे व्हाईट स्पॉट लिजन ते व्हाईट व्हाईट स्पॉट जावन असता
ताजे नेक्स्ट स्टेज कसा म्हळ्यार आता मागशी दाढी इच्छानी पळयल्यार तुम्ही फिजर्स आणि पळयला न्हू वैरी ते स्मूथ ना रफ शी आसा सो ते कसने खाल्लेल फूड आणि स्टिक जावन असल्यार कॅविटी होगोर ते असून स्टार्ट जाता फर्स्ट सन कॅविटी असता तेन्ना वाईट स्पॉट आणतानी तुमका कसने सिम्पटम्स आणि असना नेक्स्ट ते एनामल लेयर फर्स्ट दांतांतू डिफरंट लेयर आसा वैरची लेयराक एनामल म्हणटाची ताजे नंतर डेंटिन सो एनामल वचून डेंटिन ಹಂಗೆತ್ತನ್ ಡೆಂಟಿನ್ ಅಂದ್ಮಳಾರಿ ನರ್ವ್ ಸಪ್ಲೈ అని असता ತೆನ್ನ ಚಲ್ಡಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಂಡ್ ಪಿತ್ತನ सेन्सिटिव्हिटी जाऊच्या त्यांनी स्टार्ट जाता सो तेन्ना मे बी त्यांनी तांगेला आनम्मा सांगलारी तेन्ना तांकां आयडेंटिफाय करू स्टार्ट कर येते त्यामुळे कसं असतं वाईट असून ಸ್ವಲ್ಪ ब्लॅक डिस्कलरेशन आणि जाऊन असतं सो त्या स्टेजान तू जाल्यार नॉर्मल फिलिंग आणि कर येतं त्यांनाही इग्नोर केलं कसं ट्रीटमेंट करनी जाल्यार मागीर आनीक डीप वचून पल्प असतं भितरी सो पल्पा चमकल्यार मागीर रूट कॅनल ट्रीटमेंट आणि करता जाता नाही त्याशी आम्ही बाहेर सुकून पळयता न्ही त्याचे ते कलर चेंज जाताना आमकां कळटा म्हणया कळटा वय काळी जल्ला जाल्यार ताजेर एक स्टेन अशी आयला म्हणटनाच कळटा तेन्ना कळतं तुमकां युजली ब्लॅक असता आणि असं आणि सिम्पटम्स स्टार्ट जाता चेडवाक सेन्सिटिव्हिटी आणि के डीप पल्पा वतन कसं म्हळ्यार रात्री न्हिदत नाही दुखी स्टार्ट जावचे सणसण येता वय त्या जुजूम येता. स्टेजा युजली आपोवन हाडटाची हो. म्हळ्यार रात्री न्हिदनी नावे स्कुलाक रजी काडल्या तशें म्हणटना तेन्ना आपोवन हाडटा ಕೆಲವು ಜನ ಚರಡುವಾಂಗ್ ते ದಂತಾचे त्या कीड केलेल्या दंता मुळाची गमजे सुज्जून ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार तांकां दुखता म्हूण सांगून तांणी रडचे आसा ते गम इन्फेक्शनान जिंजायवायटीस म्हणचे ताका ते ब्रश केलेलं समज आयनी जाल्यार युजली प्लाक म्हूण एक दवे दवेची एक लेयर फॉर्म जाता दांता तोग्गू लेयरान जाता ते दांत आणि गम्स असता पळय ते सो ताजे निमती गम्सांतू इन्फेक्शन जावचे दुखी मागीर ब्रश करतना रगत येवचे त्यांनी स्टार्ट जाता सो ताक्कानी युजली रेग्युलर क्लिनिंग नावे कसने माउथ वॉश आणि यूज केल्यार ते प्रिव्हेंट करेत आता आमगेले आनीक एक स्लाइड आसा तांतू आमगेले डेंटल केरीज अर्ली चाइल्डहुड केरीज म्हूण सांगता तांतू सध्या अवतावळ सांगिल्ले सिची नर्सिंग बॉटल केरी सावकावळ सांगेल पळय तांतू तुम्ही फीचर पळयल्यार वैरची दांतनी कशी कॅविटी जाला पळय बट तोग्गूची एदूरची दांतनी करेक्ट आसा या त्या नर्सिंग बॉटल केरी जांतूची पळोवची असं वयली दांत परा केडी कावनी ता म्हळ्यार न्हिदोन असताना ते दूध वैरची दांताक आणि लागून असता बट तोग्गू दांता कसं जाता म्हळ्यार जीभ असता चेडवाले सो जीभ आशिल्ली निमती ते प्रोटेक्ट करता सो तशें निमती हे तसन हांतू पळोवच्या मेळटा आता चिके पुढे तुम्ही सांगले ते डेंटल केरीज जावन दांत किडी खावन चिके भितर चमकल्यार एनामल सुकून डेंटिना वचून त्या पल्पा चमकल्यार मस्त दुखी सणसण येवचे नातल्यार जुमजुम येवचे पुरा जाता म्हणून या अशी पल्पा ते पावल्यार ते नर पुरा आसा डेंटिना सुकून भितर नर आसा ते पुरा सेन्सिटिव्हिटी सूर जाता म्हणून म्हळे तुम्ही तेन्ना तांची ट्रीटमेंट कसं रूट कॅनल करूची की वय युजली आम्ही एक्सरे काण पळयताची कितले डीप गेला म्हणून सो फर्स्ट स्टेजान तू ते पल्पताय वचनी जाल्यार नॉर्मल ते किडी काडलेलं काणू जस्ट एक फिलिंगान सोडेत युजली आता दांता कलराचे फिलिंग आसा आणि ते कसं म्हळ्यार किडी काडलेलं मात्र काणू फिलिंग आणि घालेत GIC आणि म्हणून तसं दांताचे कलराचे मेटेरियल आता ऍडव्हान्स जाला मेटेरियल्स आणि सो तिथले किडी काणू घालल्यार जाता आणि के डीप चमकल्यार नरा लगी लगी असल्यार पल्पा लगी जाल्यार आम्ही एक चान्स दिवच्याक म्हळ्यार सीधा रूट कॅनल करना नातिला म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ पळयताचे रात्री दुखी असता खाल्लेल वेळार मात्र दुखचे काय ना नातील वेळार आणि दुखी ना जाल्यार ताका रिव्हर्सिबल पल्पायटीस म्हणटाचे म्हळ्यार ते कसं स्टिम्युलस असताना मात्र ते दुखी असता म्हणून सो तसं स्टेजान कसं करताचे म्हळ्यार जस्ट एक किडी काल्लेल काणू त्या पल्प प्रोटेक्शन आणि म्हणून तसं एक विंगड एक मेडिकमेंट असता सिमेंट आणि असता सो त्या घालून मागीर ताजे वैरी सिमेंट घालून सोडताची दांता फिलिंग आणि घालताची आणि के डीप गेला जाल्यार मागीर ताका नेक्स्ट स्टेज रूट कॅनल करका जाता ते रूट कॅनल ಹೊಡ್ಡಾಲೆ ಒಳಗಡೆಂತೂ रूट कॅनल केल्यार एक सुमार एक 4-5 सेटिंग आपण वचुका मागीर तांणी एक धवेची एक आत्ता काळांत धवेची एक दांता मणके आसची एक क्राउन दवरताची कॅप दवरताची पण ताची फुडली काळांत चिके पुडी पडल्यार एक भंगरा दांतो रुपया दांतो प्रमाण सांगून दाखोवन हासचे एक
एक विलनान पडे टीव्हीन पळयल्यार एक फिल्मांत विलनान तागेले रुप्या दान दाखोवन हासचे प्रमाण इट इज नथिंग बट क्राउन रूट कॅनालाचे आता त्या पुरा चंद जावन दंता कलराची पुरा आयला आता हे छंद चेडवाल करतना तशीच क्राउन घालू असं की नाही थंय पिलर मात्र घालून सोडचे ना चेडू जाल्यार सेम ದಂತಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ घालका जाता ते स्टेनलेस स्टील क्राउन आणि म्हण मेळटा आणि आता तुम्ही सांगिल म्हणके पुढे ते सिल्वराचे स्टेनलेस स्टील क्राउन आता या यूज करताची बट आता तंतू जर कोणी आणि म्हणू त्या दंताचे कलर आता म्हळ्यार तुम्ही पळोवच्या गेल्यार चेडू आंके तांकां ते लुक्स आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट सो तशी असताना येदूरची दंता सिल्वर आणि घालणारी चंद दिसना असताना सो तांकां आता जर कोण या क्राउन्स आणि म्हणयला ಯೂಶುವಲಿ ರೂಟ್ ಕೆನಲ್ అని ಕನ್ ಜತ್ತರಿ घाल का पडता कसं जात म्हळ्यार आम्ही त्या पल्प आणि काणू फिलिंग घाल नसताची ना सो ताजे निमती दंताक न्यूट्रिशन आणि नावे नरिशमेंट आणि येवचे आणि रबता ब्लड सप्लाय आणि रबून असता आणि त्या क्लीन करूके आम्ही मस्त भितर असून पळया क्लीन करचे आणि म्हणून दांत ಸ್ವಲ್ಪ टोळ्ळू जावन असता सो कसने गट्टी खाल्लारी कट्टे जावन वच्ची चान्सेस असतात सो ताजे खातीर त्या स्टीलाचे का घालका पडता कॅप घालचे घालका जाता रूट कॅनल ट्रीटमेंट जाता अतल्या त्या कुडक जावन कुडकू जावची चान्सेस असे कसं जाता म्हळ्यार इतले रूट कॅनल केल्लेले मागीर कुडकू जाल्लारी आपास वेस्ट जाता आणि दांत काडका पडता तेन्ना इतली पुरा करचे बदलाक चंद कोण ब्रश करचेची सुलभ म्हणून सांगचे तुम्ही ना करेक्ट ते सान असूनच ते अभ्यास स्टार्ट केल्लारी जल्लल चलडा असून ऍक्च्युअली क्लिनिंग करचे स्टार्ट करका गम क्लिनिंग फर्स्ट मागीर प्रॉपर टूथ ब्रशिंग मागीर त्या टूथ ब्रशिंग या विषयी आम्ही मुखार वचा आता तुम्ही चिके फुडें सांगले एक्सरे काण पळयताची दान तो भितर आसी गी नागी ताजे टूथ बड जल्ला गी नागी म्हणून एक्सरे काडताची म्हणल्यार तशीची दंताची कीड कितली ते भितर ते चमकला म्हणून सांगूक एक्सरे काडताची म्हणून म्हणल्यार आता चेडवाल हांग तो एक्सरे कितली सुरक्षीत एक्सरे कसं जात म्हळ्यार त्या डोस एक्सरे दिवचे ते मस्त मिनिमम असता सो सान डोस असता सो तशी कसं नाही प्रॉब्लेम असना बट जाल्यार कसं म्हळ्यार तकाची जाऊची तितलं प्रोटेक्शन घेवका जाता कसं म्हळ्यार ते एक्सरेचे चड तांकां रेडिएशन येनातील म्हणके आम्ही तांकां लेड एप्रन आणि म्हण आसता ते लेड कसं जाता म्हळ्यार ते चेडवांक अंगाक लागनातील म्हणके पळोवन घेता सो नावे थायरॉइड कॉलर म्हणून तसं नानी घालू एक्सरे काढताची नावे पुढे कंचे विंगड कडे दाखयलेल्या वेळा ते एक्सरे काढला जाल्यार त्याची जाल्यार एक्सरे यूज करनू ट्रीटमेंटाक यूज करेत ते जल्लेल चरडाक तुम्ही केलो पण ता पळोवन आसतले क्लेफ्ट लिप म्हणून म्हटल्यार सीळू तुटी म्हणून म्हणटाची कन्नडांत तशीची कोंकणीन तू ताका वोंट शिंपरी म्हणून म्हणटाची तेन्ना तांगेले अशी एक एक हांगे कट्ट असता तांगे दांत आसना तसल चेडवांक तुम्ही ट्रीटमेंट कशी दिताची डेंटल ट्रीटमेंट कशी दिताची डेंटल ट्रीटमेंट दिवका जाता हांकां कसं जाता म्हळ्यार क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पॅलेट म्हणून दोन्ही असता तांतू एक पॅलेट तांतू एक भाग अशी असता तोंडाची माळी माळी मागीर नावे लिप्सांतूय भाग असता सो या जल्लल चलडा असूनू असता आनमाकनी पक्कन असल्यार या हेरिडिटरी आनमाकनी असल्यार चेडवांक 100% लायक 50% चान्सेस असता म्हणटाचे नावे रेडिएशन निमत्यानी जावची चान्सेस असता सो एक आमगेले पॉइंट ऑफ व्यू पळोवच्या गेल्यार फर्स्ट जल्लल असून फीडिंग वेळारी या चेडवाक यूशुअली फीडिंग वेळारी प्रॉब्लेम जाता इता म्हळ्यार सक्क करतना दूध आणि नंकानी वच्चे चान्सेस असता सो त्या टायमा कसं करता म्हळ्यार फीडिंग प्लेट्स म्हणून दिवका जाता त्या जल्लल चेडवाकची आम्ही तांगेल्या दांताचे न्ही ओरल कॅविटीचे अच्चू काणू एक ऍक्रिलिक म्हणून एक मेटेरियल असता जेचे तुमगेल सेटाचे न्ही मेटेरियल कशें पळया तशीची ते एक प्लेट म्हणून दिताची त्या फीड करूक हेल्प जाता चेडवाक सो फीडिंग करची पशी पुढे या घाल न्हू फीड घेवका जाता आणि तांकां बॉटल्स फीडिंग बॉटल्स असना तांतू निपल्स आणि विंगड नमुनेचे येता तांकां म्हळ्यार सम भितर दूध वच्चे म्हणके ताळ्याक पडचे म्हणके तसं नाही मेळटा सो या आमगेले फ्रॉम पिडोडॉन्टिस्ट आम्ही जल्लल चलडाक या पुरा ट्रीटमेंट दिवचे असता बट ताजे ट्रीटमेंट करका जाल्यार त्या सुमार टीम जावका हांतू जस्ट पिडोडॉन्टिस्ट म्हण जायना एक
पिडियाट्रिशियन सायकोलॉजिस्ट जावका हम्म. जाता सायकोलॉजिस्ट कसं जाता म्हण आता आवसूक एक चेडू जल्लल हा, तशी हा. त्या पळयतना सायकोलॉजिकली तांकां एक्सेप्ट करूक सो तसं न्ही तांगेले टीम कष्ट जेत आणतो तांकां. जावका बाई सो त्या तांणी असू मागीर ऑर्थोडॉन्टिस्ट हम्म. सर्जन्स असू का हम्म. सर्जन्स कसं म्हळ्यार त्या सर्जरी आनी करका जाता त्याक पेलेट बंद बंद करूक. करूक लिप्स बंद करूक नी सर्जरी ते एक स्टेजान तू करची म्हणून असं हम्म. तुम्ही तांकां त्या मुखारसून त्या पुरा सर्जरी जावन तांगेले त्या वोंटनी समजत तरी तांकां दांत आपणेतल्याक येता की नाही तांकां सेट जो दवरका पडता. ना युजली ते एक्सरेन तू कळटा दांत की ना म्हणून बट आयलारी ते दांत पुरा सेट असना तांगेलांतू सो तशी असताना आम्ही सेट दवरका जाता तांकां आता ಕೆಲವು ಜನ सांगता कसं म्हळ्यारी या मिल्क टीथ या सणपणेचे दांत पुरा एदराची कीडी खेल्यारी तसल जन चरडूवाले ऐक्यू या तांगेले बुदवंतकाय उणे असता म्हूण सांगतांची या तथ्य गी मिथ्य. ना मेगेल प्रकार तश कसं ನೇ ना इता म्हळ्यारी डेंटल केरीज जाऊचे कॉज आणि विंगड हची बट बुद्धिವಂತಿಕೆचे विंगड हची बट ಕೆಲವು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ हांव तुमकां सांगिल्लो ना सिंड्रोम एसोसिएटेड असतात दांत उणे असचे सो डाऊन सिंड्रोम आणि तसन मे बी तांकां मेंटली कसं ನೇ एफेक्ट आणि असता. म्हळ्यारी जनाले एक सामान्य एक असता तो ताका सान आसतना दांत कीडी खावन आशिल्लो ना तशें तो शिकच्या बुदन ना पुरा म्हूण सांगचे त्या पुरा मिथ्य त्या पुरा आमी प्रयत्न केलेशी असचे आणि चरडाल प्रत्येक चरड दुसरे असता ताजे ताजे एक बुदवंतकाय दुसरी असता ते आमी मना दवरून ताका कितली जायगी तितले शिकवणेक आमी प्रेशर दिवका चेड दिल्यारी त्या वेळी छांग न्ही म्हूण म्हणटाशी. तशीच यात तुम्ही अनेक एक तुमगेले स्लायडान दाखयला स्पेस मेंटेनर्स म्हूण सांगून या स्पेस मेंटेनर्स म्हळ्यार कसले आणि ते इत्याक आमी उपयोग करतात. हांव तुमकां तावळ सांगला ऍक्च्युली सुमार जना कसं असतं म्हळ्यार दुद्धा दांत ताका शिवत्ता आणि मागीर परमनंट दांत येता ना इता आमी चंदकन इता दवरका दांत काणू सोडचे बेटर आपास रूट कॅनलाक सुमार वेळा येवका तशें न्ही म्हूण असता सो बट कसं जाता म्हळ्यार आता दुद्धा दांत किडी खाल्ला आणि म्हणून काढलारी तुम्ही त्या फर्स्ट पिक्चरान तू पळयला तुमकां कळटा ताजे मागशे आशिल्ले दांत पळया त्या जागे कायला सो त्या जागे येताना कसं जाता येवची परमनंट दांताक येवच्याक जाग असना सो त्या भितरीची इम्पॅक्ट जावन असता नावे येदूर असून येवचे वॉरिकॉर येवचे त्या पुरा चान्सेस असता सो ताजे खातीर या दांत काढलारी एक स्पेस मेंटेनर म्हणून एक सनाची एक क्लिप कशी एक त्या दांता घालका जाता तेन्ना ते कसं करता ते कितले स्पेस अस पळया त्या दांत गेलेले ते तशीची दवर नासता दांत येवची वेळार हे स्पेस मेंटेनर काढलारी त्या दांत त्या जागेन तू येता. आता एक चरडान सुरवेपंत एक डेंटिस्ट आल्या केन्ना वचुका म्हळ्यार दांत सान प्रायर येता एक वर्सार येता तशी त्या आमी कसं लेखताच म्हळ्यार पुरा दांत समज कीड खायनी कसला डेंटिस्ट आल्या वचका म्हण लेखताच जाल्यार एक डेंटिस्ट जावन तुम्ही कसं सांगताच आमगेल्या विक्षकांक सुरवेपंत एक डेंटल विजिट केन्ना जावका. यूजुअली विदिन 1 year एक विजिट येवका नावे एटलीस्ट फर्स्ट दांत येता पळय चेडडाला त्या दांत येवची वेळारी तुम्ही येवन दाखोवका दॅट विल बी लाईक विदिन 1 year or 1 to 1.5 year असता. आता अनेक एक मस्त गरजेचे प्रश्न कसं म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार दांत हाल पडता सहज जावन पडता एक फर्स्ट स्टँडर्ड UKG फर्स्ट स्टँडर्ड म्हणता एक 5-6 वर्स भितर दांत हालू सुरू जाता आणि नवे दांत त्याचे सुरू जाता तेन्ना ते चेडूवाले जोर उपद्र असता म्हळ्यार हालताना दुखता तशे प्रमाण ताजे पशी चेड आवस रडता या चेडू रडता म्हण आवसे रडता चेडा दुखता म्हण आवसे रडता तशी चढती जन कसं करताची घरकडेच ते हलन हलन काढताची जाल्यार ಕೆಲವು जन डेंटिस्ट जाल्या वचून त्या काडयताची तर प्रॉपर प्रॅक्टिस या दांत एक हल्लो काडका जाल्यार आमी कसं करता. सम हलतस आणि जाल्यार घरान तू काड येत दांताचे पक्कने हाल नु भितर असून तुमका ते तोग्गू दांत आणि तुम्ही पळयलारी दांता मिल्क टीथा भितर असून ऍक्च्युली परमनंट दांत येत असता पक्कने परमनंट दांत ऑलरेडी दिसता तुमका आणि मिल्क टीथ हलतस नावे हाल ना तशी असताना काडका जाता सो काडची कसं म्हळ्यार चेडूवान युजली तुमका गोतस लाईक इंजेक्शन आणि दिवची म्हणटाना रडणे असता नावे घरान तू ऍक्च्युली तांकां त्या फियर असता कसं म्हळ्यार तू आयकनी जाल्यार डेंटिस्ट आला वता तानी इंजेक्शन दिता म्हणून
तसन दिवची कसं नाही असं ना चेडवांक युजली इंजेक्शन दिवन काडका जाता बट तांतूय नवे नवे असता सम हलतस आणि जलारी जस्ट स्प्रे वे असता स्प्रे घालून ದಂತಾಚೆ काडेत नाव्यात सुमार चेडूवर अडतस ताची ऐकय नाची तांका विंगड न्यूअर टेक्निक अस म्हणा कसं म्हणा सेडेशन म्हणून आम्ही युजली आमगे क्लिनिक अंतनी करतना सेडेशन म्हणून ते एक हॅपी गॅस म्हणचे लाफिंग गॅस सो ते ऑक्सिजन आणि नायट्रस ऑक्साइड सेडेशन म्हणून त्या नंकाक एक मास्क शी घालून त्या गॅस दिवन तंतू काढू जाता त्या कसं जातं म्हणा चेडू ಸ್ವಲ್ಪ रिलॅक्स जावन असताची काम असताची कसं नाही प्रॉब्लेम असना तंतू बट ಕೆಲವು इन्स्ट्रक्शन्स आणि दिताची म्हणा एक 2 गंटे पुढे खावका त्या गॅपान कसं नाही खायना नातील आणि आपण हाडका म्हणून आणि पక్కने मेडिकली आणि फिट जालारी तशी जालारी दिवन काढेत अनेक या प्रयेचे एक सान प्रयेचे चेडू वाले समस्ये कसं असतं म्हणारी त्यांनी खेळताना पडचे नातल्या क्रिकेट खेळताना हार्ड बॉल आवट खेळता त्या वचून मुष्णा लागचे तेन तांगेल दांत कुडकू जावचे नातल्या दांतार घाय पडचे तसल पुरा असल एक समस्येक समाधान कशी पडोच या युजली स्कूलांत आणि सुमार चेडूवान फुटबॉल खेळताना क्रिकेट खेळताना पण दांत कट्ट जाऊचे नावे सगळे दांत भायर येऊचे चान्सेस अस पक्कन चेडूवान मिल्क ती तांतू पक्कन जल्लारी चड गाबरी करका म्हणना अशी कट्टनी जल्लारी दांतनी समज जल्लारी त्या तेची सिमेंट आणि घालून फिल कन सोडेत नावे दांत भितर गेला तशेनी असला एक एक वेळा कसं जात इंट्रुजन म्हणटाचे पडल तशीचे त्या दांत भितर वता त्या टायमान कसं करका म्हणा मिल्क ती तशीला त्या काढका जाती त्या म्हळारी भितर असून परमनंट टूथ बड डेव्हलपमेंट गमजा भितर गमसा भितर वता बय ताक इंट्रुजन म्हणटाची भितर वच्चे सुमार असत या केसेस सो त्यान कसं जात म्हणा भितरी परमनंट टूथ बड असत नवा सो ताका डॅमेज जाऊचे चान्सेस असत सो तशी असताना मिल्क टीथ पक्कन इंट्रुजन जाल्लारी नावे भितरी तश कसने गेल्लारी कट्ट जाल्लारी दांत काढका जाता बट परमनंट ती तांतू अशी जातना ताक प्रॉपर ट्रीटमेंट करका परमनंट दांताक कट्ट जावन तुमगेला ते कट्ट पीस आणि असलारी त्या हाडलारी त्या कट्ट पीसाची आम्ही सिमेंट घालून फिक्स करेत नावे पक्कने दांत हलतस जाला त्या वायर आणि घालून स्प्लिंट म्हणटाची वायर घालून त्या पेचे वय रब्बोचे त्या ಸ್ವಲ್ಪ टाइम नंतर गम्स आणि स्ट्रॉंग जातना दांत तशीची घट्टी जात ते बट जालारी फॉलो अप जावका जाते त्यामुळे एक एक वेळा ते नर मन नसतं भितरी सो तसन हंतू रूट कॅनल ट्रीटमेंट आणि करपा जाता ಕೆಲವು कसं नसतं म्हळ्यारी एवल्शन म्हणटाचे म्हळ्यारी दांत सगळे भायर येतात सो तशी असताना कसं करेत म्हळ्यारी घाबरी करना नसतील तुम्ही ते दांत काही पडला म्हणून सोदून त्या दांत घेऊन येऊ का सो दांत हाडतना कसं म्हळ्यारी त्या दांताचे दोन्ही पार्ट असते एक क्राऊन म्हणटाचे तुमका वाईट पार्ट कसं त्या दिसत पळे आणि एक रूट पोर्शन सो युजली या धरताना तुम्ही क्राऊन पोर्शन असून धरका जाता त्या घेऊन येताना आणि हाडताना कशी म्हणा आयदर चलडाल्या त्या उष्ट्यान तो घालणं वय तू करणं तांतू घालून हाडका नावे दूध त्या एक मीडियम असतं सो दुधांतू एक बॉटल आणि घालणं दुधांत घालणं हाडका सो त्या कसं करेत मला त्या क्लीन करणं जलतीतलं ओग्गी घेऊन हाडलारी त्याची दांत बैसोच्या जाता बट ताका फ्युचर अंतू रूट कॅनल ट्रीटमेंट आणि करका जाता बट एटलीस्ट त्या दांत फिक्स करेत नावे तुमका नेक्स्ट स्टेज आणि कसं असतं म्हळारी सेट घालका नावे फ्युचर अंत इम्प्लांट्स आणि म्हणून तशी त्या दांत बैसोका जाता सो याचे स्टेज अंतानी ओग्गी घेऊन आयलारी त्या फिक्स करेत आता तुम्ही सांगले दांत पोण गेले नातल्या कुडक गेल्या म्हणून एक एक दांता घाई जाता म्हणजे दांत थंयची असता मात्र दोन स्प्लिट जाऊन असता मध्येन तू म्हणारी एक दांत अशी सिळून गेले अशी जाता तसल दांत तशी सोडल्यारी चिके मुखार सोन त्या ಸ್ವಲ್ಪ हळदू जाता नातल्यारी काळ जाता तसल दांता कशी ट्रीटमेंट तुम्ही आता हळदू नावे काळ जात म्हणले नव्हे ताका नॉन व्हायटल म्हणचे त्या कसं जात म्हळारी फर्स्ट पडल तशी कट्ट जावन असता सो कट्ट जातन कसं जात म्हणा नराक पेट्ट जावन असता या काळ नावे हळदू जाऊचे त्या नरा पेट्ट जाल निमती जाऊचे सो तशी असताना भितर नर आणि पुरा वचून असता सो त्या फ्रॅक्चर जाऊन येतना एक्सरे काण पळोवका पक्कने वैरचेची क्राऊन पोर्शन अंतनी फ्रॅक्चर असलारी युजली त्या फ्रॅक्चर जाल मात्र काणू ट्रीटमेंट करेत ಐದ ದಂತಾಚೆಚಿ ಕಲರಾಜ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ घालेत नावे रूट कॅनल पक्कने नरा लगी असतेला रूट कॅनल करणानी दवरेत
त्या कट्ट जाल्लेलीची पकन रूटाके आणि कट्ट जाल्लारी तक चड ट्रीटमेंट करणूय प्रयोजन असताना मला फ्युचरान तापा असं इन्फेक्शन जावच्यानी चान्स असत सो तशें असताना दांत काडका पडता. आता चेडून तुम्ही पळयल्यारी तांणी शिकवणेंत मात्र न्ही स्पोर्ट्सान ते मस्त हुशार असताची मस्त मस्त क्लासाक पुरो आवडताची. ಕೆಲವು ಚರಡು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ आवडताले स्केटिंग आवडताले पुरो तुमगेला येवन असच्या पुरोंची आमी पडतन सहज जावन आमगेले मुसोड मारून वता तशें हांव आमगेले दांत प्रोटेक्ट करूंक कसं कोरयत म्हणून. तशी पक्कन असलारी चेडूआ कसं म्हणल्यारी तुमका एक ओरल एक तोंडा दवरूक एक प्लास्टिकाची एक शील्ड अशी एक मेळता सो त्या घालणारी जाल्या ताजे निमती कसं जाता म्हणल्यारी पक्कन तशी पक्कने पडलाऱ्यांनी त्या प्रोटेक्ट करता दांताक. दांत वंटा लागू पुरोचे दांताक दांताक लागना. आता एक चरडान जो एक होड्डान एक दांत घसचे एक क्रम म्हण एक असं पण ते एक करेक्ट जाऊन दांत घसचे क्रम म्हळ्यार कसं म्हण एक सांगून दिता. युजली ब्रश करतन कसं म्हणल्यारी तुम्ही ब्रश पळोवका तांगेल कसं पेस्ट यूज करताची म्हणून पळोवन घेवका. ब्रशांतूय सुमार नमुनेचे ब्रश आसा हार्ड ब्रश मीडियम आणि सॉफ्ट म्हणून सो युजली आम्ही यूज करतना सॉफ्ट ब्रिसल आशिल्ल्या ब्रश करता ताजे ब्रिसल म्हळ्यार ताजे ब्रशाचे वैरी आसना सो ते सॉफ्ट ब्रशाची ते युजली खंयचे ब्रश घेवच्या वतान तांतू मेन्शन करनासता त्या कवरांतू सो सॉफ्ट ब्रशाची यूज करका चेडूआंक आणि पेस्ट यूज करतना फ्लोराइड कंटेंट आशिल्ल्या पेस्ट यूज करका. या फ्लोराइड कसं करता म्हळ्यार दांताक एक लेयर शी फॉर्म जाता ताका फ्लोर एपटाइट म्हणटाची नातल्यार आमगेले दांत हायड्रॉक्सी एपटाइट म्हणून एक क्रिस्टलांतू जावचे बट ह्या फ्लोराइड यूज करतना हायड्रॉक्सी एपटाइट आशिल्ल्या फ्लोर एपटाइट म्हणून जाता. या फ्लोर एपटाइट कसं जाता म्हळ्यार कॅव्हिटी प्रिव्हेंट करता सो तशें नेमकी पेस्ट यूज करतना फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करका. आणि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट पूरा चेडूआंक न्ही आता सಣ್ಣ चेडूआंक त्या फ्लोराइड कंटेंट कसं जाता म्हळ्यार तांणी पक्कन गिळ्ळारे न्ही ताजे निमती ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार ओंकार येवचे नावे आता मेळचे पूरा ब्रश पेस्ट फ्लोराइडेटेड न्ही न्ही सಣ್ಣ चेडूआंक आता अप टू 2 इयर्स आणि कसं जाता म्हळ्यार तांका तू करू कळना त्या पेस्ट आणि लायकून खाता तांणी खाताची सो तसन चेडूआंक ऍक्च्युअली नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट मेळता. ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ असता नॉन फ्लोरिडेटेड म्हणून मेन्शन करनासताची सो सಣ್ಣ चेडूआंक यूज करता नॉन फ्लोरिडेटेड यूज करेता बट आफ्टर 2 इयर्स तांकां 3 इयर्स आणि म्हणटा तांकां तू करू आणि कळता त्यांना फ्लोराइड कंटेंट आशिल्ल्या टूथपेस्ट यूज करका. युजली तांतू पीपीएम म्हळ्यार फ्लोराइड कितलं कंटेंट आसा म्हणून युजली 1000 ppm आशिल्ल्या फ्लोराइड कंटेंटाचे टूथपेस्ट यूज करका. आणि टूथपेस्ट यूज करतना कसं म्हळ्यार चेडूआंक ಕೆಲವು चेडूआ तुम्ही पळोवन आसतल सगळेची ब्रशांतनी घालचे तशी न्ही सಣ್ಣ चेडूआंक जस्ट तांदळाचे तितलेची जस्ट एक पेस्ट एक लागोचे ब्रशांतू या सಣ್ಣ चेडूआंक यूज करतना तशी यूज करका. मागीर पी साइज म्हणटाचे एक बटाणी तितले पळया सो तितले टूथपेस्ट यूज करून ब्रश करका जाता. आणि ब्रश करतना कसं म्हळ्यार सಣ್ಣ चेडूआंक युजली ब्रश करी म्हळ्यार तांणी तांगेल वट्राशी कसं की ब्रश करून येताची बट तशी न्ही केन्नाय सಣ್ಣ चेडूआंक आनमान कोणे जेव्हा लागी राबूनची तांणी ब्रश करोका. आणि ब्रश करतना कसं म्हळ्यार दांता पूरा सरफेस वैरचे काही आम्ही चापताची ते ಎದುರು ದಿಸ್ಚಿ ಕಡೆ ಬಿತರ್ ದಿಸ್ಚಿ ಕಡೆ ಪೂರಾ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಚಂದ ಕನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಕರ್ಕ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೂ युजली सಣ್ಣ चेडूआंक सर्क्युलर मोशन ಅಂತೂ ब्रश करका जाता. आणि ब्रश करतना कसं म्हणा दांत मात्र नाही टंगे म्हळ्यार जिब्बेंतूय कसं जाता म्हळ्यार सुमार दवे मांडून आणि असता सो आणि ताजे निमती कसं जाता उलयतन स्मेल येवचे त्या पुरा स्टार्ट जाता सो ब्रश करतन दांत मात्र नाही तांगेले जीबय चंदायरी तांणी ब्रश करका. सो अप टू 6 इयर्स आणि पेरेंट्सान तांकां ब्रश केल्यारी बेटर. आफ्टर दॅट कसं म्हणा तांकाची त्या ब्रश करची नॅक आणि कळ नसता सो त्यांना जस्ट पेरेंट्सान लागगी राबून पळया ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ पळोवका कशी सम ब्रश करता की ना म्हणून. ಅತ್ತಂತೆ मस्त पुरा फ्लेवर आचे पुरा पेस्ट येता चेडूआन त्या ब्रश करची पशी चड गिलची चड आणि तांते कसं म्हळ्यार तांणी त्या ब्रश त्या सर्क्युलर मोमेंटान तो ब्रश गुंडाचे सोणू पण ते चापची करताची ते चाबून चाबून ब्रश एकदम सोणा खात तशी जावन असता तशें न्हू हे ब्रश कितले पण आमी कितले समयान चेंज करका. वन्स इन 3 months युजली ब्रश चेंज करका म्हणटाची बट एक एक वेळा ते तुम्ही सांगेल म्हणके ते फुल सोन्ना कोट तशी जाल्लारी ते इमिडिएट ब्रश चेंज करका पडता.
तशी तुम्ही कसली रेकमेंड करता की म्हळ्यार आतां आमी अंगडी पळयल्यार 2 वर्सां चेडवांक म्हण सपरेट ब्रशेस व्हड्डांक सपरेट ब्रशेस तशें कसले चेडवांकय आमी कोरपा की 2 वर्सां चेडा आसा 5 वर्सां चेडा आसा मागी वयल चेडवांक ना म्हणून ते खंयचे ब्रश यूज करता म्हणून मस्त कन्फ्युजन आसा जनाल मध्ये. वय एक हांव सांगेन म्हणजे सॉफ्ट ब्रिसल आशिल्लेचे ब्रश यूज करता आणि चेडवांक म्हण विंगड ब्रश मेळटा चेडवालेची ते कसं म्हळ्यार त्या ब्रशाचे हेड साईज सान असता म्हळ्यार चेडवाल तोंड सान दांत सान असता पळया सो ताका समजावन असचे म्हणजे तसन ब्रश घेवका आणि सಣ್ಣ चेडवांक एक दोन दांत आणि आईल जनाक आणि कशी असता म्हळ्यार फिंगर ब्रशेस आणि म्हणून मेळटा सो जस्ट बोट्टा घालून पळया ते ब्रश करचे नाना ರೀತಿದ್ ಸುಮಾರು ನಮೂನೆ ಬ್ರಷ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ मेळटा सो ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ಡೆ ಚಳ್ಳುವಾನ ते इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश जलारी यूज करेत ಅತ್ತೆ ದುದ್ದ ದಾಂತ್ ಪೋಣ್ ವತ್ತರಿ ಏಕ್ ನವಿ ದಾಂತ್ ಎತ್ತನ ಕೆಲವು ಚರಡುವಂಕ್ ಅಡ್ಡಾದ್ರಿಡ್ಡಿ ಎತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಬ್ರಷ್ शेव कजल दांत परपेंडिक्युलर जावन येता नातल्यार अशें वयल्यान येता एक दांता वयल्यान येता तसले पुरो दांताक कशी ट्रीटमेंट करत. एक कसं म्हळ्यार दांत येईल तशीच एक वेळा चेक करका कितले स्पेस असतं त्या जाग पावतवा त्या येवची दांताक आणि म्हणून नावे ताका सरी घालचे ट्रीटमेंट असता बट या मिक्स्ड डेंटिशन टायमान कसं जाता म्हळ्यार मिल्की ते असता परमनंट टीथ आणि तांगेल जॉवे ग्रोथ जात असता ग्रोथ पिरियड अंत असतात आणि ग्रोथ स्पर्ट आणि सो ग्रोथ पिरियड अंतू त्या प्री ऑर्थोडॉन्टिक ट्रेनर्स आणि म्हणून मेळटा त्या अप्लायन्स तांकां घालल्यार त्या जॉ ग्रोथाकय हेल्प जाता आणि त्या दांत आणि प्रॉपर अलाइन जावन असता. ಅತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಚರಡುವಾಂಕ್ ದಡ್ಡಿ ಅಂತೂ मस्त खाताना म्हळ्यार स्कुलांनी वतना तांणी स्नॅक्स खाताची जेवण करताची जाल्यार तांकां तेन्ना समज एक डेंटल केअर घेवच्या म्हूण जायना तसल चेडवांक तुमी ट्रीटमेंट कशी दिताची म्हळ्यार दांत कीड खाना तशी एक रक्षण करूक कसं करीत. सो एक कसं सांगची म्हळ्यार रेग्युलर डेंटल विजिट्स सो वन्स इन 6 मंथ्स वेदर तुमका कॅव्हिटी असं दुखी असं दुखी ना कसं नाही असल्यार वन्स इन एव्हरी 6 मंथ्स रेग्युलर डेंटल चेकअपाक एक येवका जाता मागीर तें डेंटल चेकअपांत कसं जाता म्हळ्यार पक्कन 2 दांतांमध्ये कॅव्हिटी आणि असला तुमका घरांत आणि कळना ते सो आम्ही ते चेक करताचे आमगेला ते स्पेशल ते लाईट तेची फोकस कर न्हू मिरर आणि घेऊ न्हू ते चेक करतना कळटा कॅव्हिटी अस की ना म्हणून मागीर मागशी दाडीक न्ही ताबड हांव सांगेन म्हणजे ते स्मूथ असना तांतू मस्त फिशर्स न्ही असता सो त्या दाड्डीन तू फिशर्स आणता न्ही ಒಗ್ಗಿ कसं फूड स्टिक जावन कॅव्हिटी जावचे चान्सेस चड असता सो त्या जायना नातील म्हणजे त्या पिट अँड फिशर सीलेंट्स म्हणटाच आम्ही त्या दाड्डीक आणि काही फिशर्स आणि असं ते एक रेझिन सिमेंट म्हणून मेळटा सीलेंट्स म्हणटाचे गम अशी लावची वय वय एक सिमेंटाची त्या दांताक वयर एक थिन लेयरान घालचे तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार दांताचे कसं सिरकना. वय फूड आणि खाल्लेले ते स्टिकी फूड आणि सिरकना तशी अनेक एक आमगेल्या स्लाइड आसा तुम्ही चिके फुडाचे बद्दल विषय सांगले तुम्ही टॉपिकल फ्लोराइड ऍप्लिकेशन वय एक सीलेंट हांव सांगेन म्हणजे ते मागशी दांताक न्ही मागीर अनेक टॉपिकल फ्लोराइड ऍप्लिकेशन एक आम्ही रेग्युलर रेकमेंड करताचे फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करका म्हणून जस्ट टूथपेस्ट ಕೆಲವು चेडवांक मस्त कॅव्हिटी असता जस्ट टूथपेस्ट मात्र यूज केल्यार पावना सो तसं आमकां आम्ही क्लिनिकान जाल्यार फ्लोराइड वॉर्निश आणि मेळटा फ्लोराइड जेल वॉर्निश आणि म्हणून सो त्या एक दांता घालल्यार ताजे निमती वय वन्स इन 6 मंथ्स आणि केल्यार ताजे निमती कॅव्हिटी जावच्यानी उणी जाता. आता तुम्ही त्या डेंटल वॉर्निशनी पळय घालतना त्या खाताना पोट्टा वतगी आणि आता त्या घरगून भायर जे वतगी ना ते युजली घालल तशीच आम्ही ते एक ಸ್ವಲ್ಪ सुकयतात. टाइम दवरनु सुकयताची ताजे नंतर त्या इफेक्ट त्या टायमान तू असता सो ताजे नंतर कसं पोट्टा आणि वच्चे चान्सेस आणि उणे असतात. ते मागीर ಕೆಲವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ आम्ही सांगताची लाईक त्या घालतरी हाफ एन अवर ताई कसं खावच्यानच जा पिवच्यानच जा म्हणून सो ताजे नंतरची करका जाता. ಕೆಲವು ಚರಡುವಾಂಕ್ ದಂತमध्ये गॅप अस म्हणून सांगून आम्ही डेंटिस्टाला वतनी चढती 12 वर्ष नंतराचे चेडवा हांगच्या तांकां एक दांता ब्रेसेस घालून आता दांता सरी म्हणून म्हणत आम्ही आमगेले कॉमन लँग्वेजान तो दांता सरी घालून ते दांत लागी करचे एक प्रयत्न करताचे तेतन कसं जाता म्हळ्यार चेडवाल त्या अद्रा त्या ब्रेसेस या ते आशिल्ली निमित्त तांकां सम ब्रश करनांची की ब्रश करू जायना की गोतना ते तांगेले दांत एक राश मांडून असता त्या क्लीन करू जत्तव्या नाही असल दांता मांडून असताना तांगेले दांता कीड खावची साध्यत कितलेस
अशी मांडून असतं ना तावळ तुमक सांगेल म्हणजे ताका जिंजायवायटीस आणि जावचे चान्सेस चड असता म्हळ्यार गम अंतू इन्फेक्शन आणि सो तसन चलडू हांकां त्या ब्रेसस घालल हांकां ब्रश आणि तसने मेळटा त्या ब्रेसस घालतना ब्रश करचे तसनेचे ब्रशेस मेळटा आणि ब्रेसस घाल नासतना तांणी रेग्युलर एक वन्स इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स ಚೆಕಪ್ ಆಯತ್ತನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನಿ ಕರೋಕ ಜತ್ತ ತೆನ್ನ ತೆ ಮಂಡಿಲನಿ ಕಳ್ಳಾರಿ ನಾವೇ ತಂಕ ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಚನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಚಡ್ ತೆ ಬ್ರೇಸಸ್ ani अशील निमती खाल्लल आणि त्या स्टिक बेस्ट सो तशेल निमती मांडूची चड बट रेग्युलर वन्स इन 6 मंथ्स क्लिनिंग करोचे तसनेची ब्रश यूज करचे आणि अनेक कसं म्हणल्यार माउथ वॉशेस मेळटा सो त्या गोट बरूक ते तसन त्या यूज केल्यारी तांकां ते गम इन्फेक्शन आणि उणी जाता ती सन्न चरडूवांक पळयल्यारी तांकां एक अशी उंगुस्ट तोंडाक घालून चिवची एक अभ्यास आसता म्हळ्यार थंब सकिंग म्हणून म्हणटा आमी ताका असं अशी थंब सकिंग केलेल्या चेडवांक कसले दंतांत कसले तांचे परिणाम आसा हक्कनी आम्ही ओरल हॅबिट्स मेळटा जी या एक थंब सकिंग एक नमुनेचे सो सन्न चेडवांक तुम्ही पळोवन आसता ते रेग्युलर ते अभ्यास ते सो तोंडाक या ತಂಬ್ ದವರ್ನು ಚಿಂತಾ ಬೇಯಿಸ್ತೆ ತಾजे ನಿಮ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ ಕಸ जात म्हळ्यारी चिंतसलारी त्या येदूरची दांतनी मुखार येवचे मागशी तांगेले आर्च विड्थ पळया ते कन्स्ट्रिक्ट जावचे म्हळ्यारी सान जावचे तेन्ना क्रॉस बाईट म्हणटाचे म्हळ्यारी नातला तुम्ही ऍक्चुली पळोवच्या गेल्यार आमगेले वयरचे दांत आणि सकलची दांत सकलचे- एका वयर एक बेसका वय एका वैरी आणि युजली वैरची दांत ಸ್ವಲ್ಪ भायर असता भितरचे तोग्गूची दांत ಸ್ವಲ್ಪ भितर असता बट असं चेडवांक कसं जात म्हळ्यारी वैरचे मॅक्झिला अंतू त्या प्रेशर घालल तशीची मॅक्झिला सान जाता तश जाल्यार निमती क्रॉस बाईट म्हणटाची सम ग्रोथ आणि जायना सो त्या एक त्या थंब सकिंग निमती जाता आणि एक तशी माउथ ब्रीदिंग आणि म्हण असता तुम्ही चेडवां पळोवन आसता रात्री न्हिदोन आसतना तोंड आंक नुची न्हिदताची ते आमी गेल्या मुखावेर प्रश्न आशिल्ले म्हाका ते सडन उडगास येयले आंक न्हिदल्यार तांचे कसले एफेक्ट आसता दांता वय एक गम्सा वैर असता म्हळ्यार गम्स केन्ना Dry ड्राय असता सो ड्राय निमती इन्फेक्शन जावची चान्सेस आसा आणि एक अशीची आंक न्हू न्हिदल निमती त्या वैरची दांता आणि भायर येवची चान्सेस आसा सो तसन हांकां न्ही विंगड विंगड ट्रीटमेंट आसा म्हळ्यार सान आसतनाची ते चेक करपा जाता एक माउथ ब्रीदिंग एक कॉज कसं म्हळ्यार पक्कन एडेनॉइड्स आणि कसं तसं वय नांकांत कसं प्रॉब्लेम असला त्या ENT दाखोवका जाता पक्कन त्यावेळी तशी ना जाल्यार ओरल स्क्रीन आणि म्हण आसा नावे टेप आणि घाल न्हू रात्री न्हिदतना टेप आणि घाल न्हू तशी त्या सान आसतनाची ट्रीटमेंट करता या दोन्ही नमुनेचे एक थंब सकिंग आणि माउथ ब्रीदिंग तशी टंग ट्रस्टिंग म्हणून एक अनेक असं ಕೆಲವು चेडवांक उलयत आसतना जीभ ಎದುರು करताची उलयताची जीभ ಎದುರು येत असता तसन हांतूय ओरल स्ट्रक्चर आकनी प्रॉब्लेम आसा दांत ಎದುರು येवचे नावे ब्रक्सिझम म्हणून अनेक आसा रात्री न्हिदतना ग्राइंड करता असताची सो तसन हाक्कनी फस्टाकची ओगी आयडेंटिफाय करून ट्रीटमेंट करचेनी बेटर इवन थंब सकिंग आम्ही एक हाताक कवर म्हणून दिवेत नावे अनेक अप्लायन्स म्हणून क्लिप आणि घालताचे अशी रिमाइंडर अप्लायन्स अशी चेडवांक त्या तोंडा बोट घालतना त्या क्लिप आणि लागतना तांकां घालून जा म्हणून तशी सो तांकां ते पॅसिफाय जाता म्हण जाल्यार तांणी ते केराबयतले नाही ಕೆಲವು ते अभ्यास जावनूच असता सो तशें निमती नावे ಕೆಲವು सायकोलॉजिकल इश्यूज सो तशी त्यांना कौन्सिलिंग आणि करता जाता तसन हांतू बट या हॅबिटा निमत्यानी ओरल स्ट्रक्चर मस्त इफेक्ट आसा सो जाल तितले ओगी त्या कळल तशीची ट्रीटमेंट करपा जातात ಕೆಲವು ತಂಚ ಜನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ तुमಗೆಲ್ಲ सांगून अशा पुरोची मिगेल चेडू चॉकलेट खवयना साखर खवयना जाल्यार ताजी दांत फुल्ल किडी खातस नातल्या तागेले दांताक कसले प्रॉब्लेम येतस हळदूज येतस मांडतस म्हणून सांगून असल समस्येक कसं समाधान आणि एक चरडाना जो एक हेल्दी जावन आसका जाल्यार एक आरोग्य जावन आसुका जाल्यार एक मनशान कसा नमनेचे आहार घेवका एक तुम्ही सांगेन म्हणजे या व्हेरी कॉमन क्वेश्चन ऍक्च्युली सुमार चेडू पेरेंट्स येऊन सांगतात ऍक्च्युली कसं न्ही चॉकलेट आणि हांव दिना जाल्यार इता कॅविटी आसा म्हण हांव सांगेन म्हणजे मल्टीफॅक्टोरियल एक जस्ट फुड्डा निमती म्हण न्ही आमगेले उश्ट्याचे नमून कशे आसा पीएच म्हण मात न्ही आणि एक फूड ऊण आसलारी आणि नावे ಸ್ವಲ್ಪ थिक आसलारी सो दाट आसलारी तसन हांतूय त्या क्लेन्सिंग आणि जावन आसना सो ताजे निमती कॅविटी जावची चान्स आसता नावे फॅमिलीन तुची तसन हिस्ट्री आसलारी तशी असता
सो जस्ट फुड्डा निमती म्हूण आसना मस्त फॅक्टर असता तांतू बट खाऊचे फुड्डारी तिंतूय असतात मध्य मध्य खात असल्यारी चेडू ताजे निमती कॅविटी जावची चान्स आसा सो केन्नाय चेडूआ कसं म्हळ्यार हेल्दी फूड एक दिवका एक मे बी कसं न्ही चड फायबर आशिल्ल फूड सो फायबर आनी कसं जाता म्हळ्यार आतां कॅरेट्स कसं न्ही रॉ वेजिटेबल्स तसं न्ही खाऊच्या आनी दिल्लारी त्या चापतना दांताके समज चाब्बिल म्हणके जाता आणि वैर पక్కన कसं स्टिक जावन असलारी त्या वत्ता क्लीन जाता आणि ताजे निमती गम्स आके ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज जाता सो हेल्दी फूड घेवका युजली मोर ऑफ कॅल्शियम कंटेंट आशिल्ले मिल्क कर्ड तसं न्ही घेवका जाता तुम्ही चिके फूड सांगले दांत सम ब्रश करनातल्यारी जीभ सम क्लीन करनातल्यारी तोंडा घाण येता म्हणून सांगून या तोंडा घाण येता तशी राबूक आम्ही कसं नमनेचे उपाय करक एक रेग्युलर क्लिनिंग रेग्युलर ब्रशिंगची आणि ब्रश करताना टंग क्लीन करचे आणि तशी घाण येना नातील म्हणके माउथ वॉशेस आणि मेळता सो रेग्युलर माउथ वॉशेस आणि यूज करका सकाळी एक वळका आणि रात्री एक वेळा यूज करका आणि कसं खाऊन आणि जातरी चेडू आल्या युजली खाताची आणि वत्ताची बट गोट भरच्या तसं आणि अभ्यास आणि असना चेडूआंक सो रेग्युलर एक गोट भरचे एक अभ्यास करका कसं खाल्लारी मध्ये म्हळ्यार आतां चॉकलेट आनी सांगच्या आतां चेडूआन खायना नातील मागीर कोण खावचे म्हळ्यार सो खावच्याक नज्जा म्हूण हांव सांगना बट ते खावचे चेडूआ दिवचे पळया मे बी जेवण करता आसतना दिल्लारी वडना जेवण जातरी तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार जेवण जाल्लं तशीच एक गोट भरचे एक अभ्यास असता सो तेन्ना तांता पక్కన कसं न्ही स्टिक आनी जावन असलारी क्लीन जाता नावे एटलीस्ट पక్కने गोट बर्नाची तशी असल्यार एटलीस्ट लास्ट फूडशी एक उद्दा पिवोका उद्दा पित्तन कसं जातं म्हळ्यार आपास तोंडान clean तसं असलारी ते क्लिअर जाता क्लीन जाता सो एज अ लास्ट फूड कसं न्ही दितना उद्दा दिवेत आता काही भायर चमकलल कडे गोट बरू आणि जायनी जाल्यार एटलीस्ट तांकां एक उद्दा सिप करची म्हणके दिवेत ಕೆಲವು ಜನ ಚರಡುವಾಂಕ ದಂತಾचे दडये मध्ये तो गॅप असता ते गॅप आशिल्ले निमित्त तांकां कळयतना कळना जाल्यार त्या गॅप आशिल्ले निमित्त तांत मध्ये तो खाण त्या बरोबर सिरकून थंयची कीड खावचे पळयतना कळयना ते म्हळ्यार दांत कीड खेला म्हणून कळयना त्या कळतना त्या मस्त म्हळ्यार डीप केरीस जावन असता असले एक दांत असल्यार एक मनशा असल एक दांत असल्यार म्हळ्यार दोन दडये मध्ये गॅप असल्यार ताका सोल्युशन कसं एक कसं म्हळ्यार फ्लॉसिंग करीत सो रेग्युलर ते एक फ्लॉस म्हणून तुमकांचे मेडिकल शॉप अंतनी मेळटा तांतूय फ्लोराइड कंटेंट आशिल्ले आणि फ्लॉस आणि मेळटा सो फ्लॉस म्हळ्यार एक सूत सूत अशी एक असता सो त्या सूत घेवन त्या फ्लॉस घेवन तांतू क्लीन करका पडता तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार दोन दांतामध्ये कसं फूड स्टिक जावन असलारी क्लीन जाता नातलारी तसन हांगाय कॅविटी जावची चान्सेस चड ताका हिडन केरीस म्हणटाची दोन दांतामध्ये कॅविटी जाता आणि त्या चढते त्या अशी पळयतन कळना त्या डेंटल हांग येतनाची कळता नावे तुम्ही सांगेन म्हणजे डीप वतरी कळता सो तशा निमती त्या रेग्युलर फ्लॉसिंग कळका तेन्ना त्या दोन दांतामध्ये आशिल्ल्या क्लीन करेत केन्नाय सांगिलेशी आरोग्यम आमगेले हाता अशें आरोग्य म्हळ्यार केन्ना आमगेले हाता असचे कसले एक विषय आमी कितली ताजी जागृत करता की तितली आमकां ताजे परिणाम चांग जावन आसता म्हूण सांगून तशीच एक दंताचे एक आरोग्य आमी आमगेले हातांत आसप आमगेले हास केन्नाय चांग रितीर आसका जाल्यार आमगेले दांत निरोगी जावन आसका म्हूण सांगून गोड हासणे निरोगी दांत आरोग्याचे वाट म्हणलेले एक सुंदर उपाख्यान हांगा सोमता इतली विषयारी आमके दांताचे रक्षण कशी करका चरडू आले तशीच होड तरे कशी करका म्हणून सांगिले डॉक्टर अनुपमा नायक काका हांव धन्यवाद सांगता डॉक्टर अनुपमा मस्त धन्यवाद तुमका धन्यवाद तशीच आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सगळ्यांक देव बरें करो म्हूण मागता